गोडेकरनाथ देवाचो आज वर्धापन दिन सुरू जाता। आमचो कार्यक्रम 2 तारीख ते 7 तारीख पर्यंत आसतले। आज आजचे कार्यक्रम आता म्हणजे सकाळचे आता हे जाल्यानंतर महानैवेद्य जाल्यानंतर सांजचे आमचो कार्यक्रम म्हणजे दिवजोत्सव आसतलो 9 हो दिवजोत्सव। फाल्यां मागीर फुगडी स्पर्धा, त्यानंतर कीर्तन, त्यानंतर नृत्य स्पर्धा, त्यानंतर 2 नाटकां आसतलीं 7 तारीख पर्यंत। हो सबंद कार्यक्रम जो पळय आसा हे सगळे कमिटी मेंबर्स आसा वा इतर भक्तगण आहा त्यांच्या सहकार्यान त्यांचे सहकार्य घेवन देवानंद अर्जुन नायक हो कार्यक्रम आमकां पुरस्कृत करता वर्सान वर। आता 7 वर्सां जाली हो कार्यक्रम ते पुरस्कृत करता देवस्थानाच्या वतीन आनी ग्रामस्थाच्या वतीन। हांव तेंचें देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक हो इतलें देवस्थान चलोवप म्हणजे इजी आसना। म्हणजे आमचे जे कितें आसा तळागाळांतले लोक आयिल्ले आसा, आमचे भक्तगण आसात, म्हणजे सगळ्यांक शक्य जायना। तेन्ना हो कार्यक्रम बऱ्यातल्या बऱ्यात आनी हे एकदम ट्युरिजम स्पॉट कसो आसा, कितले तरी ट्युरिस्ट हांगा येवन वयतात। फाल्यां जर कितले तरी हेचे ट्युरिजम डिपार्टमेंटान सुद्दां हेची दखल घेतली जाल्यार एक बरो स्पॉट जावंक शकता। तर ह्या भक्तगणांच्या सहकार्यान, ग्रामस्थाच्या सहकार्यान सगळे वाठारांतले लोक हांगा कितले तरी लोक जमता आनी हो कार्यक्रम ह्या देवाचो उदो जाता। असोच हो कार्यक्रम फुडें व्हरचो। पूण सदांच भावीक हांगा येता। सोमाराच हांगा उत्सव जाता आनी आमचो एक 2 तारीख ते 7 तारीख पर्यंत उत्सव आहा। 7 तारीख आमची महाशिवरात्र दिसा सकाळचे 6 स्टार्ट जातले ते सांजे 6 पर्यंत गर्भकुडीन वचपाक लोकांक मेळटा। तेन्ना भाविकान हो बरो स्वाद घेवचो आनी आमचे प्रोग्राम जे आसतले आतां तेजोय बरे भशेन स्वाद घेवचो।